एक गजाल लक्षात दवरपाक बॉयकॉट करपाचो विशयच ना. हांगा विशय आसता ट्रेनिंगाचो. हांगा विशय आसता नवीन जे आमदार जे आसा तांकां विधानसभेचे प्रोसिजर आसा न्ही ते समजून घेवपाचे संदर्भ आसा. आज काल आनी आज जी सत्ता जाली इतली उत्कृश्ट जाल्ली आसा. खऱ्या अर्थान जर पळयल्यार ती शिकपा सारखे अनेक विशय आसा. जर कांय जाणां जर शिकपाचोच विशय ना आनी अन्य विशय बारीक बारीकशे विशया संदर्भात रेज करून जर बॉयकॉट करपा आसत जाल्यार जाल्यार आमी पळयता इतलो वर्सां हांव ह्या विधानसभेचो सभासद पळयता की नवीन आमदार जे येता तांकां प्रोसिजर खबर नासल्या कारणान आसा न्ही तो गोंधळ जाता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता तांचे शिकपाकच जे आसा न्ही सादारणशी 2-3 वर्सां वता. आनी जो इफेक्टीव आमदार जो ज्या तरेन तांचो रिजल्ट जो पब्लिके अपेक्षीत आसता गोंयची डेव्हलपमेंट अपेक्षीत आसा तो मेळना. आनी त्यामुळे अनेक जाण जे आमी पळयता की परफॉर्मन्स आसल्यामुळे जेन्ना घर वता ते पळयता पळय न्ही म्हाका दिसता की ह्या विधानसभेचो एक सभापती ह्या नात्यांतल्यान की म्हजे काळांतले प्रत्येक आमदार जो आसा न्ही तो इफेक्टीव आमदार जावचो, ते इफेक्टीव कामकाज ताणें करचें आनी जेणे करून तो लॉंग टर्म जे आसा ह्या गोंयच्या विकास संदर्भात आसा न्ही तो उरचो ही म्हजी भुमिका आशिल्ली. सर त्यांचे अनेक आरोप आहा की RSS रिलेटेड ही संस्था जे म्हाका दिसता RSS रिलेटेड न्ही रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आसा न्ही की देशभरांतले वेगवेगळे जे पॉलिटिकल पार्टीचे जे संदर्भांक जे आसा न्ही ट्रेनिंग दियत आसता त्यामुळे हांगाच जो विशय आसा न्ही देशभरांतले वेगवेगळ्यो जर पॉलिटिकल पार्टी तांचे कडच्यान जर एक बरी संस्था म्हणजे ट्रेनिंग घेता जाल्यार हांगाच येता RSS विशय येता कसो.